काइंड ऑफ जो डिस्टेंस है ढूंढने वाला है। केंद्रीय शिपिंग मंत्रालयाची रिव्ह्यू मीटिंग गोंयांत चल्ल्या। आमी मंत्री नितीन गडकरीक थंय गाठलो। तो म्हणटा आपल्याक अभ्यास करपाक मातसो वेळ जाय। दुसऱ्या वटेन सरकारान लक्ष घालचें म्हूण कांय सोशल एक्टिविस्ट वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाच्या कामगारां फाटल्यान उबे रावल्यात। एमपीटीन जो व्हडलो डिजास्टर जो रेडी जावन आसा, एक तर्फेन हे सगळे वेस्टर्न शिपयार्डाचे हे सगळे प्रॉब्लेम्स, दुसरी सायडी हजार्डस मॅटेरियलाचे आनी हे सगळे जे व्हडले डिजास्टर आसा ते कलेक्टरान आमकां सांगिल्लें ड्युरींग पब्लीक हियरींग की आमी हातून इमिजिएटली एक्शन घेतले। आतां 10 दीस जावन 15 दीस जायत आयले, कलेक्टरान आमकां प्रॉमीस केला पूण कांयच एक्शन घेवना। दिस इज द बिगेस्ट जॉब ऑफ द कलेक्टर, डिजास्टर मॅनेजमेंट, आनी ताणें इमिजिएटली येवन हातून एक्शन घेवपा जाय। हें आमी सांगून सुद्दां अजून ताणें घेवंक ना। सो हातून लोकांचो डिमांड आसा की आयजूच कलेक्टरान हांगा येवन इमिजिएटली सगळीं कामां करपा जाय आनी हे लेबराचे हातूनय ताणें इंट्रस्ट घेवपा जाय, बिकॉज दीज आर द बिगेस्ट सफरींग पार्टी, बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स एज मच एज रेस्ट ऑफ गोवा, ते एनवायरमेंटा लागून जे प्रॉब्लेम जावपाचे आसा। ऑयल स्पील जावन मुरगांवूच न्ही, अख्ख्या गोंयची दर्यादेग आनी देगेचें नुस्तेमारी वेवसाय काबार जातलो म्हूण सगळ्यांक भंय। आमी यार्डां भितर येयली जाल्यार चोय पळयली जाल्यार सगळी ऑयल स्पील जालो आहा। ही ऑयल बेश्टी ऑयल न्हू, ती पेट्रोल वो डिझल वो कॅरोसीन बेश्टे ऑयल न्हू, ती इट्स अ हेवी फ्युअल ऑयल। म्हळ्यार इतली थीक एक टारा भाशेन आमी हें घालताय, दामोर घालताय तिसली इतली थीक ऑयल ती। इट इज नॉट इजी टू डिस्पोज, म्हळ्यार काडपा जाता पूण इतली पोल्युशन इतली हाय जातलें की आनी वयर सोन पळय वार मारता आनी ते फिशां भितर ऑक्सिजन जाय आसता तें पेनेट्रेट जावपा ना। सो म्हणटकूच ते सगळे फीश सगळें काबार जातलें आनी जी ऑयल आहा ती एक कडेन कलेक्ट जावपाना, ती आख्खी दर्या आमगेर कालांगूटसून ती वयतली ऑयल, ते ऑयल स्पिलेज आहा पळय ती सगळे नुस्तेकारां सगळे काबार करतली। शिपयार्डाच्या कामगारांकूच सांगून डॉकांतली ऑयल काडपाक जाय म्हूण सोशल एक्टिविस्ट मागतात। कामगारांकूय खंय काम दिल्ल्या भशेन जातलें आनी प्रॉब्लमूय सुट्टलो। दुसरें म्हळ्यार हिंगा वर्कर्स आहाय म्हणटकूच तांकां तेमी कामां काडून उडयले, पूण तांकांच तर तें काम दिलें हिंगा ही बोट सिंक जाता तितूंतली ऑयल काडपाचें जाल्यार हें दोनूय सायडीन आमकां फायदे पडटले की लोकांचें हिंगा वर्कर्सांचें हिंगा पेमेंट करून नासतना तांकां रस्त्यार घायले, तांकां तेंचेंय बरेंपण जातलें आनी आमचें गोंय बी सांबाळटलें। आतां वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाच्या संपावेल्या स्टाफान FIR घालपाची शिटकावणी दिल्या। आमी इन रायटींग दितले आनी आमी डायरेक्टली ऋषी अगरवाल तसोच मुत्तुकुमार स्वामी आनी तिसरो जोसेफ सिक्वेरा जो कंपनीचो सेक्रेटरी आसा तांचेर रिटन फॉर्मल पुलीस कंप्लेंट करता, FIR लॉन्च करतले। कित्याक आमी तांकां पयर सांगलेलें हे घडटलें पळय त्या दिसा पयलें सांगलेलें आमी अशें घडटलें म्हणून। आतां तो येवनूय परतून गेलो, तो म्हणपाक लागलो आमकां गोंयचें कांयच पडलेलें ना, आमी डायरेक्ट आतां एक FIR लॉन्च करता, ताजेर गव्हर्मेंटान बेगीनचे बेगीन एक्शन घेवची। वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड 2 वर्सां जालीं बंद पडला। शिपयार्डाच्या कामगारांक तांचो सेटलमेंट आनी रोजगाराचें पडला। बुडटल्या डॉकाक कारणीभूत म्हूण कोण कलेक्टराचेर घालता, कोण MPTचेर, कोण वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाच्या मॅनेजमेंटाच्या नांवान बोळ मारतात। शिपिंग मंत्री अभ्यास करपाक वेळ मागता, मात डॉकांतली ऑयल एके वाटेन गळटा, डॉक उदकान वचत आसा। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब।